शेनवारा कारांजोळ आणि कुमटाळच्या सुमार 300 भूमिपुत्रांनी एकठांय येवन कुमटाळ गावात रान खात्याक थंय येवपाक परवानगी ना म्हूण बोर्ड लायलो। त्या जमनीचो सांबाळ थळाव्यांक करपाक दिवचो आनी मादाय अभयारण्यांतल्यान ती जमीन काडची म्हूण मागणी थळाव्यांची आसा। RDX गोवा खातीर सत्तरीच्यान निलेश परवार। हांगासर तो सुद्धा जागो होच आसा 450 वर्सां पयलींचो, तेन्ना 450 वर्सांनी परत हांगासर इतिहास परत आमी करता। आणि जी आमची सातेरी ब्राह्मणी मायेक उलो मारून आयज सगळी पुरवांक जाप दिवन म्हणटा तशें हांगासर आयज स्वताच्या अस्तित्वा खातीर आमी आयज लढाई जवळ जवळ 1.5 वरास सुरू जालें। पयली सुरवात आमची जाल्ली 2 ऑक्टोबराक, जेन्ना गांधी जयंती दिसा आमी 1 चौथाचो उतारो आमी जाळ्ळो। तेन्नाच सुरू जालें आमचें आंदोलन। आनी भुमिपुत्रांक जी जवळ जवळ आयज शतकांनी शतकां वर्सां जालीं हांगासर आयज आमचो रहिवास आसा। आनी आयज आमकां मालकी ना। पोर्तुगीज टायमार सुद्दां हांगासर आमी मालक आसले। गांवपणान आमी हांगासर सगळे मालक, आमची जमीन आमी लोकांक आमच्या गांवान आमी वाडटाले। भूमिपुत्र हांगासर गांवून घे हांगासर जमोन आनी गरजूच आसली, कित्याक हे गांवचे लोक पयलीं भियोन दीस काडटाले आनी स्वाभिमानान ते आपूण जियेन आसले। तर जालें कितें, पयलीं तेंच्या थंयसर एकल्या मनशाक तेंच्यांनी हाडलो आनी तेका धमकी दिली, मार घालपाची धमकी दिली, तूं झाडां कातरता हें कातरता। तर अशें दिसता की फॉरेस्टाचे शिवाय हांगासर कोणूच ना। फॉरेस्टूच एक सरकाराचो सुद्दां बापूय। आत्तां हांवें एक कोर्ट ऑर्डर वाचल्या। ते कोर्ट ऑर्डरीन कलेक्टरान सांगला की हे तुजें कितें सगळे पेपर दिल्ले आहा ते तूं वच आनी फॉरेस्टा कडसून पयलें परमिशन घेवन यो। म्हणटकूच कलेक्टराक सुद्दां पावर ना कितेंच करपाक। हे आतां पयलीं आतां सांगला त्या प्रमाणे षडयंत्र गोवोरमेंटाच्या, जो कोण कलेक्टरान वयता तो फसता, वर्सांची वर्सां ती केस चलता आनी निमाणें ताका कांयच रिजल्ट मेळना। जर ह्या बोर्डाच्या हेच्या बद्दल सांगचें जाल्यार मातशें फाटलो इतिहास सांगचो पडटलो। भावानो, जेन्ना आमी हांगा जर कितें जमनीन आमच्या भूमिपुत्र जावन जर कितें करपाक गेले जाल्यार गोवा, दमण आनी दीव सरकार आनी तेच्या उपरांत मागीर फॉरेस्ट, हे सगळे फॉरेस्टान हे आपली जागा म्हणून जे इन्क्रोच केल्या। म्हाका एकच सरकाराक, म्हाका राजकारण करपाचें ना, म्हाका म्हाजो हक्क मागपाचो आहा। म्हाज्या लोकांक ही जनता जमल्या, कंदोळ गांवची जी जनता आनी सगळे आजूबाजूच्या सावर्ड्या पंचायत जावन मलपणसून सुद्दां लोक येयल्ले आसा, तांकां इतलें दाखोवन दिवपाचें की ही जनता मागता ती खंयच्या राजकारणाच्या विरोधान ना। आज जायते राजकारणी म्हणटा की ते हत्तीराची मिटिंगो जाता, तुमचे भूमिपुत्राच्यो मिटिंगो जाता, ते खंय तरी म्हाका अजबत कोणी तें सांगचें। तर आमकां तेजो कसलोच विरोध ना। आमी झडटा ते फक्त आमची जमीन जी आमी भूमिपुत्र हांगा जल्माले, तांकां प्रत्येक भूमिपुत्राक, प्रत्येक गोर गरिबाक तेजी स्वताची मालकी आसपा जाय। तेजो जर भुरग्याक घर बांदपाचें जाय, ताका घराचो हक्क मेळपा जाय, ताका एकच जमनीचो, ताका कृशी कार्डाचो सगळो जमीन मालकीचो हक्क मेळपा जाय।